सरकारान शेकांचे धोरण बदलचे म्हणून शेकवाले मागतात. येता ते सिजना सावन लायसन कमीत कमी 10 वर्सां खातीर दिवचे अशें शेकवाल्यांचो आग्रो. मुर्जे आनी मांद्र्या कासव सांबाळ वाठार जाहीर केल्ल्यान थंय शेक घालपाक मेळना. शेक घालतात थंय कासवांचो संबंद येना असो तांचो दावो. शेकांनी ड्रग्स मेळटात जाल्यार ते खाजगी काय सरकारान दिल्या शेकांनी हे एंटी नार्कोटीक ब्युरोन स्पश्ट करचें. फेरीवाल्यांची चवकशी करची म्हणून तांणी मागलां. बिरेस्तारा सकाळी शेकवाल्यांची पणजे बसका जाली. मांद्रे आनी मोर्जी हे दोनूय विलेजीचेर गोवा फावंडेशनान दिल्ली नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनलान केस फायल केल्ली आसा. थिंगा शेकां बंद करची म्हणून आमी आतां रेजोल्युशन घेतल्यार सांगूं की जे पळय टोटल नेस्टिंग सायटो आहा त्यो सेपरेट आहा. जे जाग्यार आमी शेकां घालतात ते जाग्यार ते इफेक्ट जायना. जी केस ट्रायब्युनलान फायल केल्या ते केसीन मोडले ना. अमकेच जाग्यार त्यो कांसय येता म्हणून. आनीक जी आमची शेकां आहा ती येता ती आमी शेकां घालतात जे जाग्यार टोटल येना त्या जाग्यार. सो हे आमी आतां डिसिजन घेतलां हे केसीन आमी इंटरव्यून जावपाक. ओरे ड्रग्स विकता बीच हॉकर्स तांचें तो मेन्शन केलें ना. कित्याक हे बीच हॉकर्स सगळे कलेक्शन करून हप्तो दिता ताका लागून तांचें मेन्शन केलें ना. आमचो एक डिमांड हे सेंट्रल ब्युरो आहा ताका की तेमी तांकांय ह्या लिस्टान घालचें म्हणून आनी तांकांय चॅक करचें. आनी जी शेकां म्हणटा शेकां क्लियरली मेन्शन करचें जी शेकां प्रायवेटान ओ बिचार. आयज पासून शेकां म्हणल्यार आमकां टार्गेट करता बीच शेकां. हे रेजोल्युशन घेतलां की आमी सेंट्रल ब्युरो नार्कोटीक सेंट्रल ब्युरो आहा ताका एक लेटर धाडटले. आमी शेकां एप्लाय करता की आमची फॅमिली सांगता तुमी कामार वचनाका कसलेंय काम करनाका. सो आमी आमकां 5 जाण फॅमिली मेंबर आहा 5 दिसां अनएम्प्लॉयड रावले. आनी जरी तर म्हाका लॉटरी शेक मेळना जाल्यार 5 जाण मेंबरान कितें करपाचें घरांत. मात मोठी गव्हर्मेंटाची पॉलिसी अशें करून जावपाक जाय बाबा तूं शेक कोंदर तुका हांव 10 वर्सां लायसन्स दिता तुजे दुसरे फॅमिली मेंबराक कसलो एम्प्लॉयमेंट ना. हो क्लॉज काडून उडोवचो आनी थिंगा म्हणचें की एप्लिकंट शूड बी अनएम्प्लॉयड. देशा खातीर कितें तरी करपाक मेळचें म्हणून इंजिनियराची बरी गडगंज नोकरी सोडून लश्करांत वचपाचो निर्णय आपणें घेतलो अशें लेफ्टनंट पदार पाविल्लो पर्वरेचो तरणाटो श्रीमान ज्ञानेश्वर पेडणेकर म्हणटा. अनाहत मंडळान पर्वरे घडोवन हाडिल्ल्या सुवाळ्यांत सभापती राजेंद्र आर्लेकारान श्रीमानाचो भोवमान केलो. गोंयचे तरणाटे सहसा लश्करांत वचनात तांचे खातीर श्रीमानाची देख. To be frank, like 30K in hand. So, this is not easy actually, to be frank, to leave a good job where you are settled and you know you are doing well and still you are living. कारण की एक भावना आशिल्ली की कितें तरी करपा जाय देशा खातीर करपा जाय. पप्पा तुवें खूब केलें आतां म्हाजी पाळी येता हांवें करपा जाय. आय ऑल्सो वॉन्ट टू मेक यू प्राऊड नाव. I also want to make you all both proud now. So it is my time. त्या पद्धतीचा विश्वास कदाचित ती महत्वाकांक्षा आम्ही म्हणूया नका पण अशा पद्धतीची उच्च पदावेली शिखरा गाठपाचो विश्वास हो आमच्या श्रीमान पेडणेकराच्या भितर निश्चितपणान आसा. त्याच विश्वासाच्या आधाराचेर तो ताणें इतलो प्रवास केल्लो आसा. आणि म्हणून येणाऱ्या काळात तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव ताका शुभेच्छा दिता की श्रीमान पेडणेकराच्या छातयेचेर आनीकय हाज्या परस बरी फिता आसची बरी पदकां आसची असो पळोवपाचो दीस आमकां सगळ्यांक मेळचो. शिक्षण सल्लागार मंडळाच्या अध्यक्षपदार शिक्षण मंत्रीच कित्याक हाची जाप राष्ट्रवादी काँग्रेसीन शरद पवाराक विचारची अशें आव्हान मुख्यमंत्र्यान दिलां. काँग्रेस राष्ट्रवादीची युती आशिल्ल्या युपीए सरकारान केल्ल्या आरटीई कायद्या प्रमाण शिक्षण मंत्र्याकूच सल्लागार मंडळाचो मुखेली जावचो पडटा अशें पर्रीकारान स्पश्ट केलें. शिक्षण सल्लागार मंडळाचें मुखेलपण मुख्यमंत्र्यान करून आपल्याच सरकाराक सुचोवण्यो करप बरोबर न्हय अशें राष्ट्रवादी काँग्रेसीन म्हणिल्लें. If I will remind you all, it was last year in June, this chief minister had said that he would form an immediate this council who will decide on this medium of instruction issue. He says the council will make recommendations to the government which he heads himself. If this is not dictatorship, what is dictatorship? शिक्षण सल्लागार मंडळाच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्रीच का? Read section 34 of the RTE Act, which is not done by me, which is done by the NCP Congress government at the center.
they should ask this question to Sharad Pawar, NCP, not me. It is as per act, I am chairman, what can I do? खबर नासतना अशिक्षीत मनीस जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्सी घेता पळय अशें आतां अक्कल नाशिल्ले लोक प्रेस घेवपाक लागले की ना पक्षाची हालत तशीच जावपाक लागली. शिक्षण हक्क कायद्यातल्या नेम 26 प्रमाण शिक्षण मंत्री शिक्षण सल्लागार मंडळाचो आपोआप अध्यक्ष जाता. ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार प्रुडंटा खातीर. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.